सुप्रभात. तो प्रश्नकाळ सुरू करूया. Permitted to carry out correction in the reply to star LAQ number 8A in today's list. The corrected copy of the reply is placed on the table of the House. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री प्रसाद गावकर. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1C. 1C. Answer as per the papers laid. Speaker sir, म्हाका माननीय मिनिस्टर विचारपाक जाय की आमचे सांगे किंवा काणकोण आनी केपें ह्या भागान हावजिंग बोर्डाची कितें स्कीम ताणें अजून पर्यंत केला काय ना? सर, काणकोण आणि केपें तालुक्यात सर स्कीम्स ऑलरेडी आसा आमच्यो. सांगें अजून स्कीम ना सर. हाजे फुडें कितें प्रपोजल आसतलें करपाचें? लँड अवेलेबल अजून हावजिंग बोर्डा कडेन लँड ना, पण लँड अवेलेबल आसाच. गव्हर्मेंट लँडाचे आमचे प्रपोजल आसा. तशें जर माननीय आमदार जर आमकां जमीन दाखयत, लँड दाखयत जाल्यार वी कॅन टेक अप प्रोजेक्ट्स इन सांगें. जमनीची रिक्वायरमेंट करून दिवपाक तयार आसा आमी. वी कॅन टेक अप. थँक्यू. शुगर सर, माननीय मंत्र्यान रिप्लाय दिले त्या मान्य प्रमाणे मंत्री बसत. केप्यां तुमी प्रपोजल आसा म्हणला. म्हणजे प्रपोजल म्हळ्यार आतां तो कशे पद्दतीन आसा आनी खंयची स्टेजीर आसा, म्हळ्यार कितें करतले, कितें कितले एरिया, तातूंत कितले एरिया तुमी हें केल्ले आसा प्रपोजला भितर, खंयचे आयडेंटिफाय केले एरिया किंवा खंयची स्टेजीर आसा काय म्हणटा. केप्यां आहा म्हण मेन्शन रिप्लाय भितर केप्यां आहा न्ही एरिया. प्रश्न ज्यांनी म्हटलं म्हाका दिसता प्रश्न केपें काणकोण आसा. ओके, तर मेन्शन आसा. स्पीकर सर, केपें क्वेश्चन मेन्शन आसा. आसा केप्यां आसा. land, we have land in Kepe, Speaker sir, around 49 residential plots are developed, out of which 12 are disposed. ते बाकीचे आसा ते प्लॉट इयरमार्क कोणाक केला, कित्याक केला ना ते, कारण कितें, रेट बीट अशें कितें वयर सकयल कित्याक लागून ते उरले, नीड आहा लोकांची डिमांड तर आसा. Suitable 37 plots asa sir, Speaker sir, and remaining suitable sector is reserved for group housing and commercial and institutional sir. Yeah. श्री इजदोर फर्नांडीस. Since it is mentioned काणकोणा, स्पीकर सर, काणकोणचे ते हावजिंग बोर्डाचे प्लॉट लोकांनी मागलेले ते कितली वर्सां जाली तुमकडे मागल्यार, आनी आतां तेजी स्टेज कितें आहा? स्पीकर सर, काणकोणा एक आमकां डिमांड असेसमेंट जालेले आनी 28 years बॅक 1989 ते तांकां डिमांड असेसमेंट आसलो आनीक तेंच्यांनी एप्लिकेशन सबमीट केल्ले. सम 69 एप्लिकेशन्स वर रिसिव्ड अँड पेमेंट जालेले तेंचे. पेमेंट रिसिव्ड वेर फॉर प्लॉट्स 1500, इकॉनॉमिक विकसित सेक्शन अराउंड 750, LIG 2000 अँड MIG वॉज 3000. Thereafter, then itlo time आमचे कडेन plots नासले. So thereafter we procured land in 2000. 17 years back, land was acquired. 10 plots were sold to general public on auction basis. And auction basis that time the plots were sold. I mean, they were auction. The auction started at 1,500 rupees and it went on to 1,700 rupees. So enka the people who had applied demand assess करून कोणी apply केलेले त्यांचो डिमांड आसा की in 1989 जी रेट असली हावजिंग बोर्डाची तीच रेट तांकां मेळची म्हणून. हावजिंग बोर्ड ऑल्सो लुक्स आफ्टर म्हणजे प्रॉफिट मेकिंग करपाक जाय. वी हॅव सॅलरीज टू पे आनी 89 अँड 2010 तर इतलो डिफरन्स आसा स्पीकर सर. आमी सायमल्टेनियसली गव्हर्मेंटाक फायल मूव जालेली आणि आता लास्ट विथ द कन्सल्टेशन ऑफ द गव्हर्मेंट द लास्ट रेट which is finalized is rupees 4,000 per square meter, but still they are not agreeing. They wanted the rate which was fixed in 1989. Sri Chechila Lemo. Speaker sir, 1989 लोकांनी प्लॉट मागलेले
Mostly 90% or 99% are all Goans. आयज गोंयकारांक लागून जरी तर तुमी ते लँड दिना एट दॅट टायम रेट कितें आसा तो पळोवंक जाय आसलो. That time nobody wanted land of yours. That time. But at least these people who had applied to you at that time gave you value for that plot. So I feel that you should consider that rate because they are all Goans and they are not very rich people. They are local people from there who are well landless. So they consider government and korche. Because sir, today's rate, I think so in that particular area is more than 7,000 rupees. What we are offering is 4,000 rupees, half the price. So, Jana, 89, for example, Mr. Prasad Gaonkar just asked for Sange. That doesn't mean I chair it in Doron. If we procure land after some years, that doesn't mean today's rate is going to be applicable. Figure, sir. Yeah, that's it. Yeah. Yeah, we can consider, we can have a meeting together, we can inspect the site. Barabar on site report, we can come to a conclusion, sir. Beg your pardon? We can inspect the site together, we can go to the site. And meeting घेऊन पळयात तुम्ही. Meeting घेऊन आम्ही करूया. We can decide on that matter. Okay. Thank you, Speaker. Chichilo Lemo. Yes, sir. Honorable Minister answer बरे दिल्या. आता हे हाऊसिंग बोर्डांत स्कीम बरी आहा. हाऊसिंग बोर्ड बांदपाची, बिल्डिंग बांदपाची सगळी आहा. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक थोडो लोक प्रश्न काणकोण सांगे. इम्पॉर्टंट प्रश्न सांगता. हय. तुमच्या मतदारसंघात ना. एक हारेबांदा वयर लोक आहा. बांदाचेर रावता बांदाचेर. आता तुम्ही म्हणटा गोंयकार म्हूण केन्ना घडा 15 वर्स डोमिसायल मेली गोंयकार जालो न्हू. हो लोक सगळो गोंयकार जालो आहा. माननीय आमदार तुम्ही वेगळो प्रश्न घालात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता म्हाका त्या लोकांक कडेन खंय तरी एक हाऊसिंग बोर्ड बांदून घेवपा जाय. ती जमीन तुम्ही म्हणटा एकवार करपा जायना. म्हाका किती स्कीम दिसता ती कामाक तुम्ही एक कितें तरी आयडिया करपा जाय. एक कामाक एक बाबा एक खंयचो जागो गव्हर्मेंट आहा कुमदादी आहा ना स्पीकर सर. नाही हांव मुद्दामून तुमकां सांगता तुम्ही हो वेगळो तांकां प्रपोजल दिया त्यांच्याकडे तुम्ही डिस्कस करा. एकायटे जाता ते जायना. हो तीनूच तालुक्यांक लागता. स्पीकर सर हांव कितें सांगूंक सोदतां. आतां हाऊसिंग बोर्डाची स्कीम आहा न्हू. आतां तर लँड इक्वेशन करपाक जायना आनी जर तर आमकां एक जाय हाऊसिंग बोर्ड थिंगा तर फायदो ना ताका. मंत्री तुम्ही कितें सांगता हेजेर एकाच मिनटान. Sir, honorable member had approached me and we are looking for a land in that area. And I would like to also request the fisheries minister, if it's a fisher folk, then we'll try to do some scheme for the fishermen in that particular area. Suppose Nistakar Bhava amche, with consultation of the fishery minister, we'll try to develop a scheme there. Because 20-point program न्हू लोकां थिंगा घायलो आहा. वेगळो विषय आजून. ना स्पीकर थिंगा सगळी ओडची 20 point ताका लागत ना. 20-point program आहा थिंगा तर एकठांय करून कितें तो करया मरे. आता तुका बरें बाबा ग्लॅन टिकलो. 20-point program काबार झाला. गव्हर्नमेंटाची हाय पावर्ड कमिटी त्यांच्यानी फायंडिंग्स दिल्या की 20-point program EWS आणि करप ना म्हणून. EWS स्कीम्स आहा न्हू. ठीक जाल्ले आहा. ती कितें एकवार तरी करून त्या लोकांकूच एक बिल्डिंग काडून दिया मरे थिंगा. आमळे तशें. श्री ग्लॅन टिकलो. Speaker, sir, I would like to ask the Honorable Minister, since माझी माहिती I was the chairman of the Housing Board last tenure. आम्ही एक स्कीम काढलेली नॉर्थ गोवा and साऊथ गोवा एफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम and ताजे बद्दल आम्ही खूप ते फायल मूव झाली आसा. खूप अप्रूवल असले. ताजे बद्दल I would like to ask you what is the clarity on that. ही पावले ते what is the status of that file? Because we are supposed to put 2,000 houses in north and also in the south, which would take care of all the Goans who are houseless. And file खूप पुढे मूव झाले आसा. So in fact even Honorable Chief Minister was following up the matter. So could you give a clarity as to what is status of that? The file has already moved to the concerned department, Speaker sir, and we are in process of developing nearly 1,700 flats, single bedroom and double bedroom in Kolwale. Along with that, in South Goa, we have already acquired occupancies in Davoli, which was long pending issue with the panchayat. There we are going for sale of those flats. And besides that, there are other plots also in Kankon, in Shelde, which we are thinking of developing for the economic, for the homeless.
Thank you, Speaker. I think with this, the houseless people in Goa will be accommodated. So only you have to expedite with the matter. Thank you, Speaker. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 श्री विल्फ्रेड डिसा. Speaker, sir, I may permit to ask question 2A. Sabhapati Mahasaya, answer S plus computer seat provided in the house. Speaker, sir, my question is regarding Sulab toilets. And from 2012, त्यात देखून नुवे constituency 58 Sulab toilets pending है, and the reason दिला because of land dispute. पहिले हे Sulab toilet under health ground दिताले, water connection, electricity दित तेशकोन. आता health NOC दी नाही, जाल्यार हे कितकोन घेवपाचे? Ati Mahasaya, हाका दोन गोष्टी आसा. मालकाची जर NOC मेळत जाल्यार आमी ती घेवं शकता. आनी हे थ्रू पंचायत येता, आमी करना. थ्रू पंचायत ही सगळी सुलभ टॉयलेटां आमचे कडेन येता. हेल्थ डिपार्टमेंट जी NOC दिताली ती कनेक्शन घेवपाक दिताली. वॉटर मिटर फ्री कनेक्शन आसता ताका दिताली. पूण जर लँड ओनरान मामलेदार कोर्टांत किंवा कलेक्टरा कडेन कंप्लेन करत जाल्यार आमचे इंजिनियर तें काम करना. आनी त्या खातीरूच तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ जवळ म्हाका दिसता 130 नंबर सुलभ टॉयलेट तातली खुबशीं कामां अजून करपाची उरल्या. Speaker, sir, एक सुलभ टॉयलेट रेट आहा 27,800 एक दिता हेजे भाशेन. आनी आतां बायो टॉयलेट येयलाय ते अरावंड 25,000 to 30,000 पडटाय. तो गव्हर्मेंटाच्यान कितें करूं जाता हे बायो टॉयलेट दिवपाक? त्या बाकरागे NOC नाका, ते घरान देखून दवरपाक जाय. तुमगे कितें डिसिजन आहा बायो टॉयलेट दिवपाक? स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही स्किमूच गव्हर्मेंट डिसायड करता पंचायत लेवलाक RDA कडेन दिवपाक. आनी बायो टॉयलेट जी आसा ती बरी आसा, पूण ताजोय कॉस्ट म्हाका दिसता 32,000 कितलो आसा. आमकां मेळटा सादारण 8 आनी 9,000 रुपया. ताजे वयले सगळे पयशे गोवा गव्हर्मेंट घालता. आतां स्वच्छ भारत अभियाना अंडर आमी वयले पयशे घालत आसा आनी घालताय बी. जर अशें कितें आसा, आमचें आनी एक आसा कम्युनिटी टॉयलेट. कम्युनिटी टॉयलेट आमच्यांनी बांदूं येता. थंय ज्या कडेन चड घरां आसा आनी थंय जर आमी कम्युनिटी टॉयलेट बांदूंक शकता कोणालो दुसऱ्यालो जागो घालून, जाल्यार स्वच्छ भारत अभियाना अंडर तें काम आमच्यांनी करूं येता. बायो टॉयलेटा विशीं आमी विचार करुया. लँड ओनरागे NOC नाका? लँड ही घेवची पडटली. NOC ही जाय. विदाउट लँड NOC यू कांट हॅव एनी प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, सर, सरकारान एक स्कीम केल्ली. जर तरी लँड ओनर तर NOC दिना, हेल्था सर्टिफिकेट हाडून ते बांदपाक. आतां हेल्थ सेंटरान ऑब्जेक्ट करता सर्टिफिकेट दिवपाक. हेजें कितें करपाक जाय? हेल्थ सेंटर तो टॉयलेटच आहो. हेल्थ सेंटर आमकां NOC दिता ती ह्याची कनेक्शनांची, वॉटर कनेक्शन. वॉटर कनेक्शन हेल्थाक टॉयलेट जी आसा ती तर कार्याल ऍक्ट सगळं आमच्यांनी बांदूं येता. स्पीकर सर, सुलभ टॉयलेट ह्या आदी आमी हेल्थ सेंटराचे हाडून बांदलेले आहा. थोडे आमी मुंडकार्याल ह्यातून जर ते प्रोवायड करता, हे जर 3-3, 20-20 मीटर भायर बांदले जाल्यार ते कशें जावं शकता? विदीन मुंडकार्याल एरिया आमी मामलेदाराचे सर्टिफिकेट घेवन करूं येता. 84 करपाक येता तो प्रश्न आनी हेल्था विचारपाचो. PWDक न्हय. हय. श्री कालूस आल्मेदा. Speaker sir, I want to ask the minister, Speaker sir, at your Sulab toilets hai, to contractor rakke goya, eco contractor or a contractor who by constituency wise? अशें कम्युनिटी टॉयलेट जे आसा ते आमी कोणाकूय दिता, खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टर. पण सुलभ कॉन्ट्रॅक्टर आसा शौचालय तो फक्त तो एकूच आसा. बारीक एक जे बांदता तो एकटोच आसा. ना स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर हावजा की तो एक कॉन्ट्रॅक्टर आख्खो गोंया तो काम करना. स्पीकर सर, तो काम करना. एक कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर आख्ख्या गोंयांत तो फ्यू येतलो. आनी स्पीकर सर आतां वास्को काय ना आमचे ना, पूण आमचे देखून ताणी इनकम्प्लीट काम धरल्या.
तुम्ही स्पीकर सर एक कॉन्ट्रॅक्टर कसो जाता स्पीकर सर अख्ख्या गोंया मान्य मंत्री. आम्ही दोनदा ट्राय केली दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर घालपाक ती कोणूच एजन्सी कारण थंय दोन गोष्टी असतात रेट कमी आहा ताका लागून येना आसतले रस्त्या सायडीची जी टॉयलेटां आसा घरां आसा तांची टॉयलेटां फास्ट जाता पूण रस्ते पासून 500 मिटर जर डिस्टन्स आसा तो हेड लोड जाता आनी तो हेड लोड व्हरपाक कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रॉब्लेम आसता. फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. स्पीकर सर बॉल एक सोल्युशन फायंड आउट करपाक स्पीकर सर ताका मान्य सभासद बसून घेयात. ते कितें करपाचें मान्य आमदार. ताका मेंटेनन्स पिरियड आसता. कोण If anything happen under maintenance, contractor looks after it. If anything happens behind maintenance period, आणि जर चर्चिल बाबाचे तशें कितें आसा जाल्यार ताणें सांगचें. बसात फिलिप बसात हय फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. जो तोच प्रश्न आशिल्लो स्पीकर सर. तेणे हे आमच्या कितले तेंप जालो सुलभ शौचालय टॉयलेट दीत आसा. इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हाका दिसता गोंया इतले टॉयलेट दिल्या मान्य मंत्र्याक रिकॉर्ड आसतले. इतले टॉयलेट जाले जातले की कितले ते आयज पासून चालू आहा आनी कितले ते बंद पडले तेका रिकॉर्ड आसपाक जाय स्पीकर सर. कितें जाता लोक आमकां येता टॉयलेट बांदल्या 5 वर्स जालीं तो भरला रिपेर करपा जायना ओवरफ्लो जाता कितें करा. So is there a scheme or is there a provision for its onward maintenance or its upkeep after creating this asset? Because this asset belongs to government. कित्याक तो मोडूंकूय जायना स्पीकर सर. तेका मोठो जाल्यार देर इज अ क्लॉज अंडरटेकिंग घेता ते की आमी ते पयशे फारीक करपाक जाय. सो हे अंडरटेकिंगा लागून लोक भिता तेका हात लावपाक. देर आर सेवरल टॉयलेट्स विच आर नॉन फंक्शनल स्पीकर सर. ते पासत इज देर एनी प्रोविजन फ्रॉम दी PWD डिपार्टमेंट to maintain its or to keep its upkeep in future? Sahadev Hashe, community toilets we maintain. Individual toilets ज्या इंडिविज्युअल घराक मेळा तांणी मेंटेन करपाचे आसा. तांकां जर गरजूच ना तांणी जर दुसरे म्हणलें वाय दे वील मेंटेन. आतां जी गोश्ट ताणें म्हटल्या अशें खूब आसा. इवन हॉल्स आसा जुने. वॉट ही सेज इज करेक्ट. RDAन बांदिल्ले हॉल आसा त्याचे कंडिशन आर डिलेबिटेड कंडिशन्स. त्या खातीर कलेक्टराचे इन्स्पेक्शन करून कलेक्टरान रिपोर्ट करून ताजे जर सगळ्यो गोष्टी कंप्लीट केल्यो जाल्यार ते करूं येता. स्पीकर सर आतां सुलाब टॉयलेट दीत कोणाक गरीब मनशां येता न्हू गरीब मनशां येता. आतां गरीब मनीस कितें कोण तो सारको जालो गरीब मनशाक जायना तें करपाक मागीर कितें करपाचें विराट टॉयलेट रावपाचें लोकांक. मान्य हे पॉयंट आन्सर दी मरे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बसात. स्पीकर सर हे पॉयंटाचे आन्सर दे आमकां. मान्य आमदार बसात. स्पीकर सर हे हावजांत स्कीम केल्या सुलाब टॉयलेट गरिबांक दिवपा लायता हांव. आतां गरिबांक गेले जे टॉयलेट भोल्या आनी पुजा करपा जायना मागीर लेट अस बी व्हेरी परफेक्ट ऑन वन इशू. The lowest income for this particular toilet is 25,000 rupees. म्हाका दिसना गोंयांत कोण 25,000 रुपया एन्युअल इन्कम आशिल्ले लोक आसा अशे. काही हार्डली थोडे लोक आसतले. सो ही स्कीम एक तर आमकां बदलची पडटली तुमी उलयता त्या प्रमाणे किंवा ती इन्कम याचे हे वाडोवचें पडटलें. अगल्यान टिकलो एकाच मिनटान. म्हाका विचारपाक ऑनरेबल मिनिस्टराक हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर सुलभ टॉयलेट तो म्हणटा पयशे टायम टू टायम पावना. पयशे when he gets that amount he finishes so many. So 10 काबर केले 10 पयशे मेले. But important is whether that money we are paying 25,000 is it okay, it is more or less the standard aspects I know because of beside toilet dila lokang but that should come of good use. So that must honorable minister popak jay and importantly keep following up the matter because amka खूप complaint jata ki toilet jangna toilet kelne tela amke arke bejar करता लोक स्पीकर सर. मान्य मंत्री जाले आणि लास्ट वॉच आनी प्रश्न ना आनी हे लवकर करपाना. स्वाती मातशें ताणें जें कितें उलयलां ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम. ही गोवा गव्हर्मेंटाची स्कीम न्हय. आमकां थंयच्यान ग्रँट मेळटा आनी म्हाका दिसता 25,000 उत्पन्न नाशिल्ले लोक गोंयांत कितले आसा हें हांवें सांगपाची गरज ना. तांचो नॉर्म्स तो आसा तो आमकां फॉलो करपाक जाय. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 श्री राजेश पाटणेकर. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 हांवें कॉल केलो. मान्य आमदार बसून घेयात. स्पीकर सर I may be permitted to ask SAR question number 3B. 3B.
Savathy Mahashay, answer as per computer sheet provided in the House. स्पीकर सर, पाडोशी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाबद्दल हो प्रश्न आसा. जो प्लांट 2002-2003 कमिशन जालो. स्पीकर सर, आन्सा प्रमाणे ह्या प्लांटाची न्युमॅटिक वॉल कंट्रोल सिस्टम आसा पळय, ही जेन्ना कमिशन हो प्लांट जालो तेन्ना इन्स्टॉल केल्ली, ही सद्या बंद पडलेली आसा. इट इज बियॉन्ड रिपेअर अशें म्हटलां. आनी रिप्लेसमेंटाचे प्रपोजल घातलेले आसा म्हटलां. पण गेली 2-3 वर्सां ही सिस्टम बंद आसा आनी तुमी मॅन्युअली ऑपरेट करता. तेन्ना म्हाका मिनिस्टराक विचारूंक जाय की सिस्टम जी बंद पडल्या ही रिपेअर जायना काय कितें, की हेजी मशिनरी गोंयांत मेळना काय मेळटा, हेजे आन्सर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. Savathy Mahashay, ही सिस्टीम बंद पडल्या ही खरें, पूण ही सिस्टीम बंद पडला म्हणून प्लांट चलना हे बरोबर न्हय. मेन म्हणजे आमी जे न्युमॅटीक वाल्व्स आसा ते फ्लश करपाक वापरता आनी मॅन्युअली हे वाल्व आमी फ्लश करूं शकता. हो पयलो हे. आनी आमचे कडेन थंय भरपूर कामगार वर्ग आसा ते हें काम करता. आतां न्युमॅटीक वाल्व जो बंद पडला ताका कारण आशिल्लें. सुरवाती जेन्ना प्लांट आशिल्लो तेन्ना O&M आसता आनी ते O&Mत जर तें कितें जालें आसत ती जबाबदारी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसता. म्हाका दिसता हांगा कॉन्ट्रॅक्टरान रोखडेंच म्हणजे 2002-2003 तें काम करूं ना आनी तें डिले करीत गेलो आनी शेवट पर्यंत ताणें तें करूं ना आनी ताजी रिकवरी करपाक जाय आशिल्ली ती केलें की ना हें पळोवचें पडटलें. नंबर 2 जो प्रश्न आसा की हे वाल्व रिपेर जाता आनी देर आर कॉन्ट्रॅक्टर्स. पयलीं गोंयांत कॉन्ट्रॅक्टर नाशिल्ले. पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर पुण्यांतल्यान येताले. ते 2 फावटी येवन गेले, तांणी कोटेशनां दिली, दे डिडंट टर्न अप. आतां ह्या हातूंत गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर चालू जाल्या आनी हें आतां आमी करून घेता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की हे बेगीतल्या बेगीन सुरू करचें. कित्याक 40 MLD जो प्लांट ज्या हितून 13 MLD जी आसा ही बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळटा आनी उरलेलें उदीक मया, सांखळे आनी पर्या जे हितून होंडा आनी पिसूर्ला येता हांगा उदीक वयता. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक विचारूंक जाय की 13 MLD जे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी उदीक मेळटा हेजो क्वांटम तुमी वाडोवंक शकता काय कितें? कित्याक जो आमचो लास्ट पार्ट आहा जे हे उदीक वयता दॅट इज रिहॅबिलिटेट कॉलनी साळ, हांगा उदीक बरोबर पावना. तांकां 2-2 दीस 3 दीस उदीक मेळना. जर क्वांटम जर वाडयलो तर म्हाका दिसता की उदीक थंय पावूंक शकता. सो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू इनक्रीज द क्वांटम ऑफ द वॉटर. हांगा प्रॉब्लेम वेगळो आसा. इज अ इंटरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आमी तो प्रॉब्लेम सोडटा आनी त्या प्रॉब्लेमाक लागून आमकां जो प्रॉब्लेम जाता तो सगळो कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक जाता आनी तो प्रश्न आमी चालू केल्लो आसा. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे येता त्या वर्सा भितर म्हणजे डिसेंबर 2017 पयलीं हो प्रश्न सुट्टलो. इलेक्ट्रिसिटीच्यो केबल सगळं घातल्या नंतर बरी लायट चालू जातली, इलेक्ट्रिसिटी मेळटली आनी त्या नंतरूच हो प्रॉब्लेम तुमचो सोडटलो. कारण बिचोले आमच्या नॉर्म्स प्रमाणे मोर देन 100 लिटर्स पर पर्सन आमी उदक दिता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो हें कितें आसा, जो अर्बन एरिया आसा ताका 135 आसा, थंय दिता आमी 160 तुमकां जवळ जवळ 160 दिता. आमी कितलेशेच वयर आसा आनी हांगा जे 60 दिवपाक जाय थंय आमी 100 दिता. आमी उदक कमी दिना. तुका तें उदक 24 तास मेळपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी तो प्रयत्न आमी करता. स्पीकर सर, 40 MLDच्या कुशीक तुज्या कडेन आनीक पंपींग स्टेशन आहा ताका थंय 30 MLD तुज्या कडेन रिजर्व वॉटर आसा. भितूरले 20 MLD तूं असोटा वॉटर सप्लाय दिता, रॉ वॉटर, आनी 10 MLD तूं तुज्या कडेन दवरता फॉर हे रिजर्व पर्पज म्हणून. पूण ह्या 10 MLDंतलो थोडो क्वांटम आमच्या बिचोले मेळूंक शकता काय म्हणटा हांव. अशें हांवें टोल्ड आमी सगळे पंपूय रिफर्बिश चल्लां, नवे पंपूय घालपाचें काम चल्लां. इमिजिएट आमी डिसेंबर 17 पयलीं तुका जाय तें उदक आमी दिता. माननीय मंत्री, हे तुमच्या पडोशा प्लांटा वयल्यान आमच्या सांखळेनूय उदक वता. प्रत्येक फावटी उदकाचो प्रॉब्लेम थंयसर कितें ना कित्याक जायत आसता. एक म्हणजे थंयसली मॅन पॉवर होय प्रॉब्लेम आसा. ताच्या खातीर त्या मॅन पॉवरीचेरूय तुमी कितें तरी विचार करचो अशें म्हाका दिसता. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री प्रताप सिंग राणी. Sir, I don't want to ask any question. I hope it is not protest. Or not protest. Satisfied.
I have some important matter to mention to the House, and also some wrong information was given by Honorable the Minister for Public Works, because I piloted the Munkar Act and is deemed purchased, the Munkar is deemed owner of the house. And he has 3 meters. Within 3 meters, I told it, okay. But Yes. 30 meter, how it is possible? No, not 30. That is what I said. Actually, ते आसा सोल्युशन जे आसा ते Munkar Act रॉंग it is जाग्यार प्रश्न possible. विचारतात ते प्रश्न You विचारतात can build PWD it next to his house. प्रश्न हा तो PWD विचारतात मान्य आमदार तो तुम्ही मागेर प्रश्न- मेन्शन करू शकता तो प्रश्न तुम्ही मागेर ह्या विशयाचेर उलयात मान्य आमदार एक मिनिट मुंडकार आहा मुंडकार तेमकां स्कीम हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ली जाता मागूड आसा की मुंडकार पळय आहा ते 300 मेत्रांत जो सुलाब टॉयलेट बांदपाक तरी बाकार दिना NOC हेल्थाचे आलून बांदूं जाता म्हणून तूं म्हणटा ना म्हणा स्पीकर सर मान्य आमदार बसून घेयात मुख्यमंत्री If I am not mistaken, it is Manimantri. section 84 or section 94, one of the two sections of Health Act, where direction can be issued for construction, but the question should go to the Health Department, not PWD. PWD is not the authority to give it. हेल्थ डिपार्टमेंट पण हेल्थ डिपार्टमेंटा प्रश्न बाकार सादर करा सांगता म्हणून. हेल्थ डिपार्टमेंटा बाकार सांगता तुमची नाक म्हण NOC हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारात सांगपा जाय न्हू Bring it to my हेल्थ notice. डिपार्टमेंटाक विचारात I'll आय एम क्लॅरिफाईंग. सी मुंडकार ऍक्टाक घरापासून 3 मीटर किंवा 300 मीटर. आय नो द रूल्स. आणि 30 मीटर जर भायर बांद म्हटलें, हाऊ आवर इंजिनियर्स वील कन्स्ट्रक्ट द टॉयलेट? दॅट वॉज माय क्वेश्चन. आणि आज चडशे लोक पयस घरापासून पयस टॉयलेट बांदिल्ले आसा म्हणून ती बंद पडल्या. तारांकीत हे प्रश्न हांव क्रमांक म्हणला म्हाका सगळें जाणा पळय तुवें म्हणला ते हांगोत उदकाक आहा आयज विचारा उदकाक आहा म्हणटे उदकाक NOC दिवपाता आनी लायटीक तुवें टॉयलेटा ना म्हणल्या तारांकीत प्रश्न क्रमांक 5 श्री फिलिप नेरी रॉड्रिगेज मुंडकार ऍक्ट सकयल. स्पीकर सर